रायट टू पब्लीक सर्व्हिस गॅरंटी कायदो चालीक लायतना राजकीय हस्तक्षेप जावपाचो भंय आसा. ह्या कायद्यांत चडशा केशींनी संबंदीत अधिकाऱ्यांक कारवाय वा फायन घालपाचो अधिकार त्या खात्याच्या मंत्र्याक दिला. हो कायदो म्हणजे फकाणां असो दावो आदवोगाद क्लिओफान कुतिनून केला. कायदो चालीक लागलो तरी अधिकाऱ्याची श्रेणी राजकारण्याच्या हातांत वचपाक शकता अशी खंत वरिश्ठ पत्रकार प्रकाश कामत उक्तायता. सरकारान हो कायदो आरटीआय भशेन म्हणलो तरी तातूंत केशी आयकूंक आयुक्ताची वेवस्था ना. सगळ्या राजकारण्याकडे पळया तो रिपोर्ट. I was expecting the government to come with a very serious bill. To my mind, this bill is a joke. A joke because it should have been some authority like the authority under the Information Act, where there is a final body which decides on who is right and wrong. It ought to have been some quasi-judicial body, maybe a retired district judge, maybe a retired high court judge, but some body which is vested with powers of the court and a body which is trained in law or at all follows minimum principles of law. This bill, to my mind, does not meet the requirement of the demand of the civil society. This bill is a joke. फाटल्या सरकारान दिगंबर कामतीच्या अशेंच एक बील हाडिल्लें आनी तातूंत एक प्रोविजन आसा की हे टायम बाउंड सर्वीस डिलिव्हरी कमिशन घडपाचें म्हणून म्हाका दिसता हे मिनिस्टरां कडेन दिल्ले जे भाग आसा मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टराचे ते तातलो पॉलिटिसायजेशन भाग कडेन काडटले जाल्यार अशें कमिशन घडपाची तजवीज जर केली जाल्यार ती योग्य थारूं येता की हे कायद्यांत एडमिनिस्ट्रेशन भागाक डिस्पोजल ऑफ फायल्स म्हणजे टायम बाउंड फायली कश्यो डिस्पोज करूं जाय अधिकाऱ्यांनी ते सांगिल्लें आसा आनी ताजे खातीर त्यो जर केल्यो ना जाल्यार तांचेर कारवाय जातलीच. ते शिवाय तांकां फायन आनी दंड आसा आनी हो दंड दिवपाक गव्हर्मेंटाचे एडमिनिस्ट्रेशनांतले अधिकाऱ्यांक दंड दिवपाक अधिकार कोणाक दिला तर चीफ सेक्रेटरीक दिला. पण ताजे नंतर बाकीच्यो ज्यो ऑथॉरिटीज ताणें म्हळ्या तातूंत पब्लीक बॉडी, स्टॅच्युटरी ऑथॉरिटीज, एनी स्टॅच्युटरी ऑथॉरिटीज, गव्हर्मेंट कमिटी, गव्हर्मेंट सोसायटी ऑर एनी अदर लिगल ऑथॉरिटी बॉडी हे सगळ्यांक फायन इम्पोज करपाक टायम बाउंड जर तांणी फायली क्लियर केल्यो ना जाल्यार तांचेर मंत्री दवरला त्या खात्याचो मंत्री किंवा चीफ सेक्रेटरी ह्या विशयाचेर जेन्ना आनी कितें जर डावट आसत जाल्यार दॅट मॅटर मे बी प्लेस बिफोर चीफ मिनिस्टर हूज डिसिजन thereon including the question of imposition of fine shall be final and binding. म्हणजे हांगा सडनली एक पॉलिटिकल भाग परत आयलो. हातूंत पॉलिटिकल इंटरफियरन्स जावपाचो खूब भंय निर्माण जाता. म्हाका दिसता हे विधानसभेक डिस्कशन हे विशयाचेर विरोधी आमदारांनी सरकाराक हे विचारूं जाय आशिल्लें. मडगावच्या मसरुबिया शेख खून केशीत अभिजित पाटलाक मडगावच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयान दोशी थारायला. ताका जल्मठेप आनी 10,000 रुपयाची फायन भरपाचो आदेश न्यायाधीश डेजमंड डिकॉस्टान फरमायलो. जून 2010 मसरुबियाच्या मडगावच्या पोन्न्या बस स्टँडा लागसार खून जाल्लो. ते मडगांवां एका हॉटेलांत काम करताले. ताचेरूच ताचें घर चलतालें. हॉटेलवालो चलयेचो पगार आनी प्रोविडंट फंड दिना असो आरोपूय मसरुबियाच्या आवय बापायन केला. Has today convicted Mr. Abhijit Patel for commission of offence punishable under section 302 of IPC. He has been sentenced to undergo life imprisonment as well as to pay a fine of rupees 10,000 and default to undergo simple imprisonment of 6 months. बच्चे अलग है, कोई पालता नहीं था, वो एक ही पालती थी मुझे. हमने दोनों जने को, हमारे दोनों साथ में आती उन्हें. नानी होटल में गया तो हमको भगा था, उसका पैसा भी नहीं दिया, पेमेंट भी नहीं दिया, पगार भी नहीं दिया. 12 दिन का पेमेंट है और उसको परमानेंट फंड है, PF है, सब है, उसको नहीं देता है. वो लोग भगा था मैनेजर भी, हमको नहीं. उधर 2-3 साल से कम. कुछ नहीं दिया. वो लोग भगाते वहाँ जाओ खाए, कुछ भी नहीं देते. जाओ वही किसी और कोई नहीं. अच्छा हो गया, उसको पढ़ना ही चाहिए था. एक ही सहारा था हमारा बेटी, और कोई नहीं. मेरे बच्चे को कितना हाल कर को मारे उन्हें. मेरे बच्चे को कौन ने तब बचाने वाला. खुश है, मुझसे खुश है. सही है.
चौगुले हायर सेकंडरीच्या बाबतीत कितेंय निर्णय जालो आनी 11वीच्या भुरग्यांक एडमिशनां मेळना जालीं जाल्यार मडगांवां पर्याय जाय. दामोदर हायर सेकंडरी हे खातीर फुडाकार घेवंक सोदता, पूण कॉलेजीच्या मडगांवच्या नव्या वास्तूक सरकारान हातभार लावचो म्हूण मठ ग्रामस्थ हिंदू सभेचो अध्यक्ष भाई नायक मागता. सभेच्या दामोदर हायर सेकंडरीत 12वेचो अंदू 100% निकाल लागला. 10वेचो रिजल्ट लागतकच कितें करप हें म्हाका अजून कळना. कारण मडगांवची परिस्थिती तुमकां खबर आसा. हांव डिटेल उलोवंक सोदिना कारण ते केस कोर्टान आसा. पूण सगल्यांक ही खबर आसा की फुडल्या वर्सा कितें जावपाचें आसता तें जर बरें जालें जाल्यार आमी सुटले. समज तें जालें ना जाल्यार 250 भुरग्याचे जे एडमिशन जाताले ते तांचे फुडें कितें जावप म्हाका दिसना की आमी तांकां एडजस्ट करूंक शकतले, कारण आमचे कडेन तितलें इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. हाका लागून हांव परत एकदां आमचे गव्हर्मेंट, आमचो चीफ मिनिस्टर मनोहरभाई पर्रीकाराक ताजे कडेन रिक्वेस्ट करता की आमचे जे स्कूल आसा ते केन्नाच कॅपिटेशन घेनात, डोनेशन घेना. तेन्ना आमकां तुमी ग्रांट दिवचो ना जाल्यार इवन लोन दिल्यार जाता, जे आमी जाता तशें फारीक करपाक तयार आसात. तेन्ना आमकां ते तुमी लोन दिवन आमी जर तर ते आमचे एक सुंदरशें कॉलेज हायर सेकंडरी स्कूल जे खरें हायटेक स्कूल जातलें, तसले तुका गोंयान आनी सरावंडींग मेळपाक कठीण आसतले, तसले स्कूल आमी बांदून तुमकां दाखोवंक शकतले. जुवारी एग्रो केमिकल कंपनीन 600 परस चड कामगारांक कामावेल्यान काडल्यात आनी आतां नवे 100 कामगार घेतल्यात. सरकारान ह्या प्रकरणात लक्ष घालचें आनी कामगारांक न्याय दिवचो अशी मागणी आयटकान केल्या. कामगार संघटनेन सरकाराक सप्तकाचो वेळ दिला. कामगारांक परत कामार घेतले ना जाल्यार विमानतळाकडच्यान मुरगांव वचपी हायवे आडायतले अशी शिटकावणी आयटकचो सरचिटणीस क्रिस्टोफर फॉन्सेकान दिल्या. एग्रो केमिकल्स लिमिटेड ह्या कंपनीन 600 वर कामगारांक मॅनेजमेंटान सद्याक कामा वयल्यान भायर दवरला. मॅनेजमेंटान सुमार 100 वयर नवे कामगार हाडल्यात, कॉन्ट्रॅक्ट कामगार, आणि ह्या कामगारांक कामार घालून मॅनेजमेंट आयज बॅगिंग आणि डिस्पॅच काम करूंक सोदता आणि काम करूंक चालू केल्लें आसा. Within a week's time we will give time enough for the government to act. If they don't act, we will take action. We will resort to the entire NH17, I think it is so, NH17B, we will go for a rasta roko, we will go for a blockade of the highway. हे 500 हेक्टराची जी तुमकां हांव खबर सांगता, कोमुनिदादीनूय तेंचेर केस घातल्या. ती 500 हेक्टर न्हू, 500 हेक्टर लिखीत स्वरुपान जरी असली 700 ते 800 हेक्टर ह्या लोकांनी सुवात बळकायल्ली आसा. तेंच्यांनी गोंयच्या लोकांचो, कोमुनिदादचो पुरेपूर फायदो घेतला. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.